मोगाच्यानो ह्या पवित्र सांजेर पवित्र सभा सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो उगडास काण हो संभ्रम चलयता। आयची देवस्तुती एवकरिस्ताच्या बळान जेजू सारकें आमकांच पेल्यांक मोडून दिवया म्हणलो संदेश दिता। देवान इस्रायल परचेक इजिप्ताच्या बंदडेंतल्यान सोडयिल्ल्या महान गडीताचो उगडास काडून हजारो वर्सां तावन मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे आचरण करून आयिल्ली धार्मीक रीतच पास्काचें जेवण। जेजून ह्या संभ्रमाक नवो अर्थ दिलो। आपुणूच पास्काची बली जावन एक खरो याजक जावन आपणाकच म्हूण आपल्या शिसांक दिवन एवकरिस्त घडून पेल्या सेवेंत आमकांच मोडूंक शिकयलें। देखून आयची देवस्तुती विशीं ह्या 3 महान गडीतांचो उगडास काडटा हांव। पयलें पवित्र एवकरिस्ताचें घडप, दुसरें याजकी दिक्षेचें देणें आनी तिसरें मोगा सेवेचो मंदामेंत। तर ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी ह्या 3 महान गडितां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया। आमी पेल्याचे पांय धुवन पेल्या सेवेंत आमकांच मोडूंक जाय अशी कृपा ह्या बलिदाना वरवीं जोडून घेवया। आतां थोड्याच वेळान मिसाचें बलिदान आराम जाता। प्रवेश गीत गायतना पांय धुवंक विसलेले 12 उमेदवार देवस्तुतेंत वांटो आसलेल्यान सुवें याजका मुखल्यान पुरशांवान येवन आल्तारी मुखार तांकांच म्हूण अमानत करून दवरलेल्या बसकेर बसतले। आतां प्रवेश गीत गावंक आमी सगळीं उबी रावया। Abre lugar
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. अगच्या भावा भयणीनो, पास्कांचो त्रिदोम ह्या पास्कांचे 3 दीस आयच्या ह्या आचरण सांगात आमी सुरू करता. हे 3 दीस निमान ब्रेस्ताराचो सांजेचे एवकारिस्ताचे बलिदान, फाल्यांचे देवस्तुती आणि शनिवारा सांजेची ही देवस्तुती हाका आमी पास्काचे त्रिदोम म्हणटा. आनी ह्या 3 दिसांनी आमच्या भावार्थाचे भोव प्रमुख मिस्तेर आमी नियाळटा. आनी आज आमी ह्या निमाण्या ब्रेस्ताराच्या सोम्याच्या निमाण्या जेवणाक तें जेवण आचरण करूंक हांगासर देव मंदिरांत सांगात जमल्या. एवकारिस्त घडलो दीस आनी ह्या दिसा तोच एवकारिस्त भेटवण देवान आमकां केल्ल्या सोडवण्या खातीर अर्गां दिवच्या खातीर ह्या वेळार आमी हांगासर सांगात जमल्या. आनी येदोळत प्रस्तावनांत आयकल्या प्रकार सांगात आस आज सोम्यान ह्या जागी संस्कारांचो साक्रामेंत घडलोय दीस आनी तशेंच मोगाचो उपादेश दिल्लो दीस. एवकारिस्ता खातीर अर्घ दिता आसतना ह्याच वेळा आमी आमचे खातीर मागा. आमकां ना फावो आसलेल्यांक सोम्यान विंचून काड, ताच्या सेवेक आपयलां आनी आमी करूंक आसचें तें मणियारपण, आमी करूंक आसची ती सेवा फावो त्या रितीन करच्या खातीर तुमच्या मागण्याचो आमकां गरज आसा. आमी दाखयल्ल्या सहस्कतकाये खातीर तुमचे लागीं बोक्सांनी मागता आनी आमचे लागीं आमचे खातीर मागोंक तुमकां आमी उलो दिता. आनी सांगात आस सोम्यान दिल्लो तो उपादेश, माया मोगाचो उपादेश फावो ते रितीन पाळूंक आमकां सोमेस्त तांकां शिकय आनी तो उपादेश पाळच्यात आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर आमी आतां बोक्सांनी मागया. सकड आमची पातकां वळखून आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी पदवीधराक देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसा सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसारून वायट पदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच तांकां मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदविदात देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
आयच्या मिसाची सेबास्टियन आनी तेरेजा काडुजा तांच्या आत्म्या खातीर आनी सांगाताच आमच्या समेस्त तांच्या तेसांव खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाक पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान गड नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सरा पर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हणून ताणें फरमायलें. त्याच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजे दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इस्रायल परचेमध्ये पास्काच्या परबेची सुवार्ता कशी जाली ते आयचें पयलें वाचप आमकां विवरयता. शेळयेचें रगत सारायल्लें घराणें बाचाव जालें तशें क्रिस्ताचें रगत सेवल्लीं आमी बाचाव जातल्या म्हणलो संदेश निर्गमान पुस्तकांत विंचलेलें हें वाचप आमकां दिता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांव पावल कोरींतकारांक बरोवन सुमयाच्या जेवणाची कथा विवरयता. क्रिस्ताचें एवकरिस्तीक जेवण आमकां बाचाव करता वयतरी आमचो एवकरिस्तीक संभ्रम पेल्याचे सेवेंत संपूर्ण जाल्लें तेन्ना मात्र अर्था बरयत. जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुवचे मारिफात सेवेचें आनी मोगाचें आदर्श दिलें आनी एवकरिस्त जियोंक शिकयलो तें सांज जुवावन बरयल्ल्या सुवार्थांतलें आमी आयकतल्या. आतां देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. निर्गमान पुस्तकांतलें वचप. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां 4 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळ्या परचे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एका घराण्याक एक शेळी. ती शेळी जावंक खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्यां संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना सगळें इस्रायल परजेन शेळयांक जिवेशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताच्या वयल्या पाटयेक तें सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेखमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमरा पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी वेगी तें खाया. सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परबी. त्या राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवेशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सोर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणां जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ता शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस
तुमकां एक उडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततींत संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. अर्घां दिवन सेवतां ती संस्काराची काल्स. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्परा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोसवादी. हांव तुजो चाकर तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून बुडयल्या. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची बडवीक घातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्या ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतलो. संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सांव पावलान कुरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप. भावा भयणीनो, जें कितें सुम्या लागीं हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सुम्या जेजून तो पराधीन जाल्लो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची, हे म्हज्या उडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पोटी ती तुमी पियेतात तितले पोटी ते म्हज्या उडासाक करा. कित्याक जितले पोटी तुमी तो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. महिमे
एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. पास्क परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून बापा सशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाण आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्या सुत्रांनी मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणाक स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय पाटी वेता म्हूण जेजू जाण आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्त्र काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगडाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगडाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदीं सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्ही म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आडी मुखार धुय जाय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सकट नात. आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सकट नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्त्र परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मो? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुय जाय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतारकें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, सादारण जावन भारतांत जानेवारी 26 तारखेर गणराज्योत्सवाच्या दिसा आमच्या देशा खातीर झुजांत मरण पावल्या सैनिकांचें स्मरण करतात. आनी त्या दीस त्या झुजाच्या स्मारका लागीं वचून आमचो राष्ट्राध्यक्ष थंयसर फुलां दवरता. त्या सरल्या सैनिकाचो उडास काडून तांकां गौरव दिता. आनी जानेवारीच्या 30 तारखेर आमचो राष्ट्रपिता गांधी मरण पावल्या दिसा आमच्या देशा खातीर मार्तीर मेल्ल्या मार्तीरांचो उडास काडटात आनी तांचें बलिदान उडास काडून तांचे थंय उपकारी म्हूण दाखयतात. आनी हेणें तेणें तांचे खातीर तांच्या नांवान ह्या तांच्या उडासाक भाशण करून आमचे उपकारी म्हूण तांचे थंय दाखयतात. अशें
तांच्या बलिदानाचो आमकां आनीक उडास आसा आनी आमी समेस्ता तांच्या बलिदाना खातीर उपकारी मनाचे आसा म्हणून आमी दाखोवन दिता. आज सम्यान एवकरिस्त घडलो दीस निमाण ब्रेस्तार सम्याचें निमाणें जेवण थंयसर आचरण केल्लें तें घडीत आज आचरण करता. सम्यान एवकरिस्त घडल्या ह्या दिसा ताचो उडास करतना आमी सम्याच्या कश्टा मरणाचो उडास काडन ताचे थंय उपकारी म्हण दाखोवन देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक आज आयल्या. कशें आमी राष्ट्रांत सैनिकांचो आनी मार्तिरांचो उडास काडन तांकां आमी गौरव दितांगी तशेंच आज निमाणे ब्रेस्तारा सम्याच्या कश्टा मरणाचो ताच्या बलिदानाचो उडास काडन ताका आमी देवाक आमी आज अर्गां दिवंक हांगासर सांगाता जमल्या. एवकरिस्त म्हळ्यार कितें? एवकरिस्त म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ अर्गां दिवचें. युकरिस्तीन म्हळ्यार शब्द ग्रीक शब्दांतल्यान आयला. ग्रीक शब्द तो युकरिस्तीन म्हळ्यार अर्गां दिवचें. आमी कित्याक अर्गां दिवचें? देवाक कितें आमी अर्गां दिवंक सांगात मेळटा एवकरिस्त भेटयतना तें आमी समजत जाल्यार आमी आयच्या पोरण्या तेस्तामेंताक वचत जाय. आयच्या पयल्या वचपांत आमी थंयसर पास्कांचें जेवण जेवच्या विशयांत निर्गमन ग्रंथांत सांगचें आमी आयकलें. म्हजे मुखांत देव तांकां पास्कांचें जेवण कशें जेवी जाय म्हणल्या विशयांत तांकां तांणी सविस्तार रितीन सांगलें. तें पास्कांचें जेवण पोरण्या तेस्तामेंतांत पास्कांचें जेवण तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें सुटका दिवन स्वतंत्र लोक करच्या त्या घडिताचो उडास काडून जेवचें जेवण आसलें. इजिप्ताच्या गुलामपणांत सुटका जोडून स्वतंत्र लोक स्वतंत्र परजा जावच्या त्या घडिताचो त्या उतरणेचो प्रत्येक जाण तें घडीत दिसून आयलें तांणी तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून स्वतंत्राक वेच्या त्या घडिताचो उडास. त्या देखून पास्क म्हळ्यार उतरण म्हणून अर्थ. प्रत्येक जावन तांकां तांबड्या दर्यांतल्यान उतरण स्वतंत्र केल्लें तें घडीत त्या घडिताचो उडास काडून तांणी जेवण काडचें आसलें. आनी तें जेवण तांकां संपूर्ण रितीन गुलामपणांत स्वतंत्र केल्लें तें घडीत जावन आसलें. आनी त्या घडिताचो उडास काडून तें जेवण पास्काचें जेवण जेवंक मैजेन तांकां पयल्यांत सांगून दिल्लें. हें देवाची आज्ञा. देव अशें सांगता हें पास्काचें जेवण तुमी थंयसर आचरण करचें जाय. कित्याक म्हळ्यार थोड्याच दिसांनी तुमी हें तुमची सुटका ह्या गुलामपणांत इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान स्वतंत्राक तुमी पावतल्यात. तें घडीत उडास काडचें पास्काचें जेवण तुमी ह्या रितीन जेवी जाय अशें म्हणून थंयसर म्हजे मुखांत तांकां सांगलें आमी आयकलें. म्हळ्यार तें जेवण जावन आसलें तांचें पास्क ह्या उतरणी तांबड्या दर्यांतल्यान उतरणी इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान स्वतंत्र जावन उतरणी तांकां इजिप्तांतल्यान बसयल्या गांवांक. इजिप्ताची येदोळ पर्यंत प्रजा जावन आसलेल्यांक तांकां आतां देवाची परजा विस्नार परजा जावचें तें भाग मेळ्ळ्याचो त्या घडिताचो उडास काडून तांणी पास्काचें जेवण जेवचें आसलें. आमकां आतां क्रिस्तांवांक कशें? आमकां क्रिस्तांवांक सम्यान जुदेवाच्या पास्काच्या जेवणा वेळारच तो एवकरिस्त घडलो. जेजूय एक जुदेव जावन आसलो. त्या देखून तोय तांच्या संप्रदाया प्रमाणे तांकां आदी म्हाका सांगून दिल्या त्या पास्काच्या जेवणा पर्यंत पास्काचें जेवण जेवंकच थंयसर तो सांगाता बसलो. आपल्या शिश्यां सांगाता तो सांगाता बसलो. त्या जेवणार ताणें त्या जेवणाक नवो अर्थ दिलो. आमकां क्रिस्तांवांक नवो अर्थ दिलो. आनी त्या दिसा चिंता तो आपल्या 12 जाणां शिश्यांक आपोस्तलांक सांगाता घेवन जेवणाक बसला. आनी तो उंडो आनी वायनाची काळज घेवन तांकां दिता. ही म्हजी कूड, हे म्हजे रगात म्हज्या उडासाक करा. उंडो म्हणटाना तो म्हणटा ही म्हजी कूड. वायन दिताना तो म्हणटा हे म्हजे रगात तुमचे पासून समर्पिल्लें वारयलेलें आसा हें म्हज्या उडासा करा. अशें दुसरोच अर्थ दिता. पयल्याचें हांवें सांगलें पास्काचें जेवण तांकां थंयसर इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें सोडयलेल्या त्या घडिताचो उडास काडून जेवचें जाल्यार हांगासर सोमी हें उडासा करा म्हज्या. पूण खंयचो अर्थ कितें म्हळ्यार ताणें दुसऱ्या दिसा कुर्सार मरून आपणाकच आमचे खातीर बलिदान केल्लें तें घडीत
देवाक वेळ ना कित्याक म्हळ्यार ब्रेस्तारतांनी तशें जेवण जेवंक आसलें. दुसरे दिसा तो जेवंक आसलो, थंय तो कुर्सार मरूंक आसलो. आपणाकच आमच्या सोडवण्या खातीर कुर्सार तो मरूंक आसलो. आनी त्या घडी ताचो उडास काडन हे म्हज्या उडासा करा अशें म्हणून तो सांगता. म्हळ्यार सांगत आस ताच्या शिसांचे तो पांय धुता आनी म्हणटा जर हांवें तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुय जायी. अशें हांवें तुमकां केल्ले बरेंच तुमी करच्याक हांवें एक तुमकां देख दिला अशें म्हणटा. आनी आज सांजेच्या वेळा या रातच्या वेळा आमी हांगासर तेंत घडीत आमी नियाळ करूंक आमी सांगत जमल्या. आतां ते दोनी आमी मती घडया नियाळ करया. आमी पयलें घडीत हांवें सांगलें जेजून ताणें सांगलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची आनी हे म्हजे रगत तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत वारयलेलें हे म्हज्या उडासा करा अशें हांवें सांगलें. हें अशें उडासा करा म्हणटना दुसरे दिसा ताणें कुर्सार मोरूंक आसा, आपणाकच मोडूंक आसा आनी आपणाकच मोडून आमकां दिवंक आसा. व्हड एक बलिदान भेटोवंक आसा. त्या बलिदानाचो उडास काडन आमी करी जाय म्हणून ताका जें येवजन स्पश्ट आसलें. ताका ताच्या मतींत आपूण कितें करूंक येता कितें करता तें स्पश्ट आसलें. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणें पोरण्या तेस्तामेंतांत थंयसर प्रावादींच्या उतरांनी सांगून दिल्ल्या प्रकार ताणें स्वता कश्ट सोंसूंक आसात. आमच्या पातका खातीर तो गयोवंक आसा, शेळये बरी ताचें बलिदान भेटोवंक आसा, कुर्सार ताणें मरोवंक आसा आनी कुर्साचें ताचें बलिदान बाचावी दिवचें, सडवण दिवचें तें बलिदान तें भेटोवंक आसा. आनी त्या उडासा खातीर हें जेवण हे युकारिस्ताचें जेवण तांणी जेवी जायी आनी परत परत करी जायी अशें म्हणून ताणें आज्ञा दिल्ली. म्हळ्यार काल एक जेवण मात न्ही, काल एक घडीत असो उडास मात न्ही, तें सोडवण्याचें काम बलिदानाचें काम आपूण परत परत करून येता. कितले फावटी आमी येवकारीस बळयता तितले फावटी ताचें स्मरण आमी उडास काडटना त्याच ताज्या बलिदानांत आमी एक जाता. एकच फावटी केल्लें बलिदान समा एकच फावटी केल्लें बलिदान पूण त्याच बलिदानांत 2000 वर्सां आदीं ताणें केल्ल्या बलिदानांत आमी परत परत एक जाता आनी अशें ताजी सोडून आमी परत जिवाळ करता म्हणून ताणें आमकां स्पश्ट शिकयलें. अशें आमकां येवकारिस्त म्हणलें तें आमच्या बादच्या वेळेस गोठ परत परत आचरण करीचे आनी त्या उंड्या आनी वायनाच्या कारणा मुखांत्र आमी ताचे थंय एकवटे जाय, ताचो जीव आमचे थंय वाळा जाय आनी सासणी जिवीत आमी जोडी जाय म्हूण ताची खुशी. अशें येवकारिस्तांत आमी हर एका मिसा वेळार हांगासर भाग घेतना आमी तांणी 2000 वर्सां आदीं केल्ल्या त्या बलिदानांत आमी भागीदार जाता. परत तोच साक्रामेंत आमी आचरण करता आनी अशें तांणी जोडलेली सडवण आमी जोडता. त्या देखून खंडीत जावन येवकारिस्त एक भोव म्हत्वाचो एक साक्रामेंत सोम्यान आमकां दिल्लो भोव मोगाचो भोव म्हत्वाचो साक्रामेंत. आनी त्या साक्रामेंतांत हांवें सांगलें आमी आमच्या बाच्या वेचींत तो गोठ हर एक फावटी आचरण करचो म्हणून. दुसरो विशय आपल्या शिस्तांचे ताणें पांय दिल्ले घडीत ताणें पयलें मोगाचो उपादेश दिलो. हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणून. हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. नवो उपादेश कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमचो कसो मोग केला ताणें सोम्यान आमचो कसो मोग केला. उपरांत सांत पावलो आमकां उडास करता कुर्सा पर्यंत तो कालतो जालो म्हणून. आमचे खातीर कुर्सा पर्यंत कालतो जालो. कुर्सार आपणाकच ताणें खाली केलो तितलो ताचो मोग. खावणेर तांव कुर्सा पर्यंत आमचो मोग केलो म्हणटा आमी त्या कंतरांत समा. तोच मोग ताणें आमकां कंदाक येयला आनी तसलोच मोग आमी करी जाय. आमी कशें पळय ताणें येवकारिस्तांत आपणाकच मोडून हेरांक दिलो तशेंच आमी हेरां खातीर मोडूंक तयार आसा जाय म्हणून. पांय धुवचे शिसांचे पांय धुवचे तें काम तें पांय धुवचें काम तांच्या समाजेंत गुलामाचें साकराचें काम. एकच गुलाम आसले या साकर म्हणून घरा आसले तांचो धनी पाटी आयल्या वेळार पेंटे गेल्लो धनी पाटी आयल्या वेळार साकरान उदकान घेवन थंय तयार आसा जाय आसलें. ताच्या घराच्या बागलार ताणें रावन ताच्या पांयांक उदक वतून पांय पुसूंक आसले, ताच्या पांयांची धूळ सकट नितळ करूंक आसली. तें साकराचें काम.
हांगासर आतां तांचो मेस्त्रीत मुखार सरता, जेवणा वयले तो उडता आनी आपल्या शिसांचे पांय धुता, शिसांचे पांय धुता. एका गुलामान एका साकरान करचें काम तांकां करतना त्या टापूंक जावना. त्या देखून तूं पळय थंयसर आमी आयकलें पेद्रूचो विरोध. तो म्हणूंक लागलो नाका तुका हांव पांय धुवंक सोडिना. ताच्यान तें आटापूंक जालें ना. येदो व्हड मेस्त्री येदी व्हड अस्तर्यां केल्लो तसलो, येदी व्हड शिकोण दिल्लो तसलो, व्हड व्हड पंगडांक व्हड व्हड लोकां जम्यांक उद्देशून भाशण दिल्लो तसलो, प्रसंग दिल्लो तसलो मेस्त्री आतां एका गुलामाचें काम करन आपणाचे पांय धुवंक मुखार सरला. हे ना ना हांव सोडिना अशें म्हणूंक लागलो. तुका कितें सोडिना म्हणूंक लागलो. पूण स्वामी तांकां स्पश्ट समजयता अशें करिना जाल्यार तुका म्हज्या दायजांत वांटो आसना म्हणून. त्या मुखांतर आमकां पांय धुवच्या त्या गडिता मुखांतर कितें आमकां स्वामी शिकयता. स्वामी शिकयता कितें म्हळ्यार स्वाम्याचो पाटलाव करचें म्हळ्यार तशें आमच्या जिणेचे कुरीस घेवचे, सेवे मुखांतर आमी ताची देख घेवची. मुखेलपण म्हळ्यार सेवा, क्रिस्तांवपण म्हळ्यार सेवा आनी क्रिस्ताची पाटलाव करची म्हळ्यार सेवा करची आनी आपणाकच इन्कार करचें आनी आमी आमच्या मेस्त्री फाटल्यान सेवेचें जिवीत सारचें हें स्पश्ट करता. देखून क्रिस्तांवपण म्हळ्यार तेंत मोग आनी सेवा, दुसरें कांय ना. खंयसर मोग आसा, खंयसर सेवा आसा, थंयसर क्रिस्तांवपण आसा. क्रिस्ताचो फाटलाव करचें म्हळ्यार तें सेवेंत आटापून आसा, स्वाम्याची देख घेतल्यांत आसा म्हणून आमकां शिकयता. अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, एवकरिस्त म्हळ्यार स्वाम्याचें बलिदान, स्वाम्याचो साक्रिफीस. ह्या ताच्या सर्गीच्या जेवणांत आमी भाग घेता, आमी ताजे सांगात एक जाता. कित्याक म्हळ्यार तो उंडो आनी वायन आपणाचीच कूड आनी रगत जावन बदलिता ना. ताचे मांस आमी आनी रगत आमी सेवता जाल्यार कशें काण आमच्या कुडींत एक जाल्या वेळार काण आनी आमी एक जाता आमगे. तशेंच स्वाम्याचो उंडो आनी वायन स्विकार करतना, एवकरिस्त आमी स्विकार करतना स्वाम्या सांगात एक जाता. स्वाम्याचो जीव आमचे थंय वळटा आनी तितलें मात न्हय, ह्या वेळार आमी ताचें महान बलिदान कालवारीर कुर्साचेर ताचें महान बलिदान उडास काडन ताणें केल्ल्या बरी आमकांच मोडून पेल्याक दिवंक आमी आमकांच उडास करता. स्वाम्यान कशें आपणाकच मोडून पेल्याक दिलां, आमकां दिलां, तशेंच आमी आमकांच मोडून पेल्याक दिवंक ह्या आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमी आमकांच ह्या युकारिस्ता वेळार उडास करता. तिसरो विशय आयचो ह्या जागी संस्कारण्याचो साक्रामेंत घडल्लें तेजलें. ह्या जागी साक्रामेंत, ह्या जागी संस्कारण्याचो साक्रामेंत, ह्या जागी वडदीचो साक्रामेंत स्वाम्यान घडलो आयच्या दिसा. हें म्हज्या उडासाकारा म्हणून सांगतना हांवें पयस सभा आमकां शिकयता ताणें ह्या दिसा ह्या जागी संस्कारण्याचोय साक्रामेंत घडलो. हें म्हज्या उडासाकारा अशें म्हणून अपोस्तलांक उलो दितना हें काम तुमी मुखारसून व्हरी जायी, मुखल्या शतमानांनी मुखारसून व्हरी जायी अशें म्हणून ह्या जागी साक्रामेंताचो संस्कारण्याचो साक्रामेंतांनी घडलो अशें म्हणून. म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक तुमकां आनी म्हाका आमकां हांव ह्या जाग जावन तुमकां समेस्तांक उलयतना सांगचें, आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत ह्या जगाचो पात्र इल्लोसो यासड खंडीत जावन आसा. आमच्या ल्हान प्रायतान मरता पर्यंत एक ना आनी एक रितीन आमकां ह्या जगाची सेवा मेळ्ळ्या. आनी हांगासर हांव पळयतां खंडीत जावन तुमकां तुमच्या ह्या जागा विशयांत मस्तो अभिमान आसा, गौरव आसा, मोग आसा. खंडीत जावन संतोशाची गजाल आनी आमकां तुमच्या सांगाता काम करूंक सेवा दिवंक मस्त संतोश भोगता, तृप्ती भोगता. कित्याक म्हळ्यार तुमचो अभिमान, तुमचो मोग सदांच आसा. आमच्या सांगातात तुमी आसात, आमकां सांडून घालनात, सर रितीन आमकां आदारशितात, सुदारशितात असलो तुमचो हुस्को, तुमचो मोग आमकां निजागी समाधान दिता. आज आमी ह्या जागां खातीर मागा जाय, तुमच्या ह्या जागां खातीर मागा आनी सर ह्या जागां खातीर मागा. आमकां ह्या जाग गरज आसात. पयस बेंत समेचें काम मुखारसून व्हरूंक ह्या जागांची गरज आसा. एवकारिस्त भेटोवंक ह्या जागांची गरज आसा. आनी ह्या वेळार आमी प्रत्येक जावन ह्या जागां खातीर मागता आसतना आमच्याय कुटुंबांत तसलोच मनोभाव, ह्या जागा विशीं बरें उलोवचो तसलें एक वातावरण जाय. तुमच्या कुटुंबांनी आसा, हांव कांय सांगना, कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा तुमी बरें उलयतात. हांवें सांगलें तुमकां ह्या जागा विशीं मोग आसा, त्या देखून तुमच्या ह्या पिरगेचेर मस्त देवप आनी फुल्ल्यांत. कित्याक म्हळ्यार खंयच्या कुटुंबांनी
तसं एक ह्या जागो विशयान बरो मनोभाव उलोवणी आसा त्या कुटुंबांत रावन तो देव आपण उपजावची ह्या जागो उपजावचें बरें ह्या जागा जाल्यार कुटुंबां बरीं जाय बरें आमी हर एक फावटी ट्रान्सफर जातना लोकांनी बी सायबा लागीं विचारचें आमकां एक बरो ह्या जाग धाड आमकां बरो एक विगार धाडा म्हणून बरें विगार धाडिचे जाल्यार मेळत जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत तशींच आसा जाय बऱ्या कुटुंबांत बरें ह्या जाग येतात आनी तो तुमकां बरे विगार मेळटात बरे ह्या जाग मेळटात आमच्या सर ह्या जागा खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबांनी तेंच तसलें एक देव बिरांदेचें एक वातावरण आसूं दी आमच्या कुटुंबांत देवाचो मोग आसूं दी खंयसर देवाचो मोग आसा उलोवणी मायपासी आसा तसल्या कुटुंबांत मात देव आपणी फुलचीं त्या देखून आज ह्या जागा खातीर मागता आसतना असलें एक वातावरण माया मोगाचें देव बिरांदेचें तसलें एक कुटाम आमच्या कुटुंबांनी थंयसर आसूं दी म्हणून हांवें उडास करचें आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस ह्या जागा विशीं लोकां लागीं म्हणा लागलो तुमच्या ह्या जागांचो मोग करा तांचे खातीर मागा आनी तांकां आदार दिया अशें ते क्रिस्ताच्या काळजा सारके बरे गवळी जातले ह्या जागां खातीर मागा आनी तांचो मोग करा आनी तांकां आदार दिया अशें क्रिस्ताच्या काळजा सारके बरे गवळी ते जावं पावतले म्हणून सट्टांक दिल्लो ताणें उलो ह्या जागा विशयांत उलयतना देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आज एवकरिस्त घडलेले ह्या दिसा देवाक आमी असलो मोगाचो आनी महत्वाचो साक्रामेंत आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिवया हो एवकारिस्त म्हणलो तो महत्वाचो आमी साक्रामेंत आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया आनी सांगात आस ह्या जागी संस्कार नेमुखांत्र त्या साक्रामेंत तो साक्रामेंती घडिल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिवया कित्याक म्हळ्यार त्या साक्रामेंता मुखांत आमकां गरज आसचे आमचें आत्मीक जिवीत आमकां जिवाळ करून कुमो करचे ह्या जाग आमकां मेळटात त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया आनी आज आमी एवकारिस्तांत सोम्याचो त्या दीस निमाण बेस्तारा आनी निमाण शुक्रारा तांणी घडिल्ल्या त्या केल्ल्या त्या व्हड बलिदानाचो उडास काडून आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आमकांच आमी उडास करया आमी सोम्या वरीस हेरांक मोडून दिवंक आसा आमी पेल्याच्या सेवेंत झरोवन आमकांच मोड दिल्ल्या वेळार मात्र आमी आचरण करचो तो एवकारिस्त तो अर्था बरी जाता हें सत आमी मोतीन दवरचें आनी ह्या अर्गा बलिदानांत आयच्या एवकारिस्तांत आमी संतोशान आनी भक्तीपणान भाग घेवया सोम्याचो आदार मागया हो साक्रामेंत दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्ग दिता आसतना हो साक्रामेंत निरंतर आमी आचरण करूंक आनी त्या मुखांत्र आमी सोम्या सांगात एकवटून सोम्याचें जिवीत आमचें थंय सरून दी आनी अशें यात्रीक जावन जिवन अशें आमी आमच्या सर्गीच्या जेवणाक पावता पर्यंत सर्गीच्या निवासा पावता पर्यंत हो एवकारिस्त आमकां समेस्तान प्रेरणान आनी बळान भरून दी म्हणून आयच्या एवकारिस्ता वेळार प्रत्येक रितीन मागया आतां आयचे देवचो विशेष आनी अर्थाभरीत वांटो पायदूंची रीत चलतली आपोस्तलाच्या स्थानार हांगा बसलेल्या फिरगजेंतल्या विंचलेल्या 12 जाणांचे पाय जेजूच्या स्थानार आसचो फिरगज विगार धुतलो आनी जेजू क्रिस्तान दिल्लो मोगाचो आनी सेवेचो उपादेश पाळूंक आमकां समेस्तांकी उलो दितलो आल्तरी मुखार बसलेल्या 12 जाणांनी आतां वेदीक येवन तांची बसकां घेवची हे वेळी आमी गीत गावया आनी भक्तीपणी हे पवित्र रितींत वांटो घेवया केलो मोजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोकरच्या दिता थांबलो
तुवे भोळे तुम्ही जाया म्हाका साक्ष तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्या सेवा दिया नंदी भोळे तुम्ही जाया म्हाका साक्ष तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करून एकामेका सोडून एका सोम्या तुवे केलो तो सेवा सामच्या पेल्याचो सोम्या आदांती कृपेचो मोग करून एकामेका सोडून एका सोम्या तुवे केलो तो सेवा सामच्या पेल्याचो सोम्या आदांती कृपेचो हांवें आयच्या ह्या दिसा आमची सर गरजो आमी सुम्या मुखार दवरया आमची प्रार्थना सुम्या मुखार उबारन आमी गरजेचो आदार जोडून घेवया. सर्गींच्या बाप्पा तुझ्या पुता जेजून घडिल्ली पवित्र सभा सोलून व्हरच्या सर म्हणयेला तुझ्या दैवीक मोगान राख आनी सांबाळ. तांणी जेजू क्रिस्त श्रेश्ठ गवळ्यांच्या मेटांनी सोलोवन आनी ताच्या मोगाक साक्ष जावन तो मोग तांचे ताब्यान दिल्ल्या सर भावार्थांक दिवंक तांकां आत्मीक गटायन भर म्हणून मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. तुझ्या पुता जेजून याजकी दिक्षा घडोवन आमकां याजक फाव केला. त्या सर याजकांक तुझ्या दैवीक आनी सस्नीक याजकपणान वंटेली करताय. तांकां तूं चड आनी चड तुज्या सारकेचें कर. प्रत्येक जावन आमच्या विगार वजवड म्हणटेरो बापाक एसपीडी गडच्या सर याजकाचेर तुजी आशिर्वादां वोत. कुडी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां फाव कर. आमच्या याजकांक आनी क्रिस्ती पोरचेक एका काळजाची आनी एका मनाची जावन एकवटीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आपल्या आशिसांचे पांय दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजूच्या कर्तव्याची देख घेव. सर पावट्यांनी त्याच क्रिस्ता साक्ष जावन जिवंक कृपा दी. योकरिस्ताच्या विशेष मानयाऱ्या आनी विविध रिती वेदी सेवा करतल्या तुज्या आशिर्वादान भर. योकरिस्तान तुजें आराधना करून तुजो आदार मागतल्यांचेर तुजो कृपेचो शिवर वत म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुजें याजकपण आमचे मदें मुंदरून वरच्यात सबार युवकांतय देवपणे फुलोवन येवं दे. तशेंच निवृत्त आनी पिडेस्त याजकांक तांच्या उतार प्रायेर आनी एकसोरपणान खरी बुजावण मोतीक शांती समाधान आनी हातापांयांक बोळ भलायकी आनी जिणेन तृप्ती आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या तिरगज कुटुंबान खरो मोग त्याग सॅक्रिफीस एकवट बक्षणे राज करूं. सर्व संदे पवित्र सभेक आनी समाजीक अलंकार जावन दी. परगांवान काम करतल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. निरादेरांक पिडेस्तांक
कश्टांतल्यांक आर्थीक समस्यांक सांपडाल्ल्यांक तांच्या अस्कत कुडींनी डराळ मोपान एवकरिस्ता मारिफात आत्मीक त्राण आनी दादोसकाय लाभाशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणी आयक. येवकरिस्तातें शेळिल्ल्या आमच्या भाव भयणींनी जेजूक जिविताच्या उंड्याची गरज वळखून घेवंक तांकां आदार दी. सर क्रिस्तांव पंगडांनी येवकरिस्तांत प्रेरीत जावन एक इण जायशें कर. सामे आनी एरमिसांव गांवांनी वावुरतेल्या सर येजकांक धार्मीक भाव भयणी नायकांक येवकरिस्ताद्वारे सर कृपेबळान तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणी आयक. सर आमच्या गुरकारां खातीर व्हड्या प्रतिनिधी खातीर गवळी परिशदेच्या सांद्यां खातीर आनी हेर मुखेल्यां खातीर आमी मागया आनी बऱ्या गवळ्याची देख घेवन सेवे मुखांद्र आपलें मुखेलपण चलोवन व्हरूंक गरज असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. खंयसर झुजाक लागून हिंसेक लागून अशांती आसा त्या सर्व प्रदेशांनी शांती समाधान स्थापन कर म्हूण आमी मागता हांव. बेगीन चलोवंक आसचें आमचे चुनावणांत आमी सेवेच्या मानवभावाच्या आनी प्रामाणीक व्यक्तीक वेंचून काडून एक बरो सरकार आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. परिक्षेक बरोवच्या सर भुरग्यांनी बरें केन्ना बरोवंक आनी परिक्षेक उत्तीर्ण जावन बऱ्या फुडाराक पावशें कर म्हूण आमी मागता हांव. एक मावनपणी आमच्या हेर इराद्या खातीर मागया. संगीच्या आमच्या मोगाळ बापा आमी तुजे भुरग्यांनी हांगा संवसारलेली सर मागली आनी तशेंच आमच्या काळजांनी आसले सर तरेक ह्या वेळार तुका समर्पीत हांव. आमच्या सांगात तूं राव आनी ह्या येवकरिस्तांत सदांच तुजे तावन बळ आनी जीव जोडून तुका मानवांचे तुका साश्ट जावचे तसले पिरगस कुटुंबान हाडूंक आमकां तुजो आदार दी हें आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
तुझ्या पुता आमचे पासून भेटून दिला ताकास पुरसाद भेटून कामकाज पेल्यापासून मागतां येईन तुझो आदार घे बापा भोगुंडोबाय आमी तुका आज भेटोंचो क्रिस्ता कुडीन बदलून दयेन सांगतो आमकां चडवड दिवचो. म्हज्या भावा भयणीन आमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मांडतात असलें जावं दी म्हणून मागात. तुमच्या अदंत्य बलिदान आपल्या मार्गाने महिमे आमच्या येके पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर बांदून घेऊ. भोव कणवळे बापा कुर्सार आपलो जीव दिवन दाखोवंक वेतलो तो उतरां व्हरतो मोग तुज्या पुता जेजून ह्या भोव पवित्र राती संस्काराच्या रुपान आदी फुडेंच हाजीर करून दाखयलो. गोवाचो उंडो आनी दाकाचो सरो ताणें भेटोवन तुका भेटोवन आनी तें बदलून आपल्या काळजाच्या अपरिमीत मोगान आपली स्कूड आनी रगत ताणें तुका भेटयली. ताची आतां आज्ञा पाळून आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासत भोव करून ह्या संस्कारांत जेजून दाखयल्या प्रिती मोगा पासत तुका दिन वाचून निमाणे जेवणां ताणें भेटयलें हें बलिदान आमी तुका समर्पिता. तें तूं दयेन मानून घे त्याच तुज्या पुता जेजूचे नापी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनांच्या देवा सर काळी आनी सर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सरा पर्यंत सडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्ट मरणाचो उडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाणे जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कच नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मांडता तसली सांपण पाकाणीची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे परजे पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. ह्या तरान एकाच प्रितमेच्या सगळ्या मनशां कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण साकून पुन्हा जिवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरतांव. आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Gălparaso सर्वेस्पर सर्वांनी संसार भरला तुझ्या बापा. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या बापा. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सम्यान निमाण्या जेवणा वेळार एवकरिस्त घडलो. ह्या एवकरिस्ताच्या मागण्या वेळार तेंच पयसभा परत परत आचरण करता. ह्या मागण्यांत आमी भक्तीपणान वांटो घेवया.
असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या वता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत आनी तांचेर तूं आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पोय सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय आनी अख्खे प्रितमीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पासत, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तस खरो बोवाट सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेश्वरात फ्रांसीस आमच्या सर्वेश्वरात तुज्या साकरां आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी बंदोवने एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबार्थ आनी भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवाक तुका वाकणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोगर जावन तांचे खातीर स्वस्थी आनी तारण आमा समेस्तां लाभशात ते आमी समर्पिता. अख्खे पवी सभेच्या एकवटान तुजो एकलोच पूत जेजू पूत मायमेव साश्टीक बागेली खरो मनीस जावन अख्खे पवी सभेच्या एकवटान जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोमिया आनी देवाचे सदांच आमकार माये मरये भक्तीन बंदिता. तेच परी तिच्या बदे बगे वंजुसेक तशेंच बगेन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदूतांक रक्षकांक आनी समेत तुज्या भागे मंदांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां जाणसर राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सासनाच्या ख्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सरेस्परा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. स्मरण स्वच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या पदवीदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें मुंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगात. हात गांजी बुक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वार उरतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawa tersebut pergetuya. तुझ्या येण्यामुळे
बापा आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मायमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली जिवीत सुंडो आनी सडवणाची काळस हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंसाक राबेलाची देणी भावार तेंच्या बापा आब्रमाचो यज्ञ आनी तुजी आज जाका मेल्की जेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानो सर पदवीदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी तुजे कालतेपणी मागता अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रग सेवतल्या हांव असो मेजता तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर सर्वेश्वरात आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर बाबार्थाची मोर असून ती आमच्या आदीं गेल्यान आनी विश्वान आसात तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा बातक्यांक तुजे अगणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितेंय पावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां बगस आनी जुवांव स्टेफन मतियस बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षकांच्या आनी सुमेज तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताची उद्देशीत तूं सरेस्परास ह्यो सर बरे वस्तू रचून जिवाण आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जे संगता त्यास जे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र तुझी खुशी सदा जाता तशी संसारांत आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्या तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडणे पडो नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी सुडून जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशें नात्रेक आमकां तुजे उदार काकुळटी सर फातकांडी सुटय आनी सर आकादांतली वाटय समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जांबळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुजी येत आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससना सम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो
हाय मग सुगत एकामेकाक शांती दिवया. हो पुन्हा जिवान जेजू आपणाकच आमकां मोडून आमकां दिता आनी तो ताजे सगळींच्या जेवणाक आपण दिता. हे आपण मेळ्ळेली आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
Muldon vain संस्कारून दिलो जिसून आपले हाती प्रेस्ताराचे राती शिसाक देवून आपले भोवती मुर्दो बदलून वाय संस्कारून दिलो जेजून आपले हाती जेजू आमच्या सोम्या देवा सांभाळ आमकां अमर जिवा जेजू आमच्या दैवीक भावा कृपा दी करूंच्या सेवा जेजू आमच्या सोम्या देवा सांभाळ आमकां अमर जिवा जेजू आमच्या दैवीक भावा कृपा दी करूंच्या सेवा प्रार्थुया. सर पदवीधरा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणाक दादोशी कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांव घेईन. आतां आमी हो पवित्र युकारिस्त फाल्यां खातीर उपयोग करचे खातीर आमी दवरला. तो विशेवाच्या आल्तारीर दवरता आनी आल्तारीर दवरल्या उपरांत थोडो वेळ सुमार एक मुक्काल घंटो या 1 घंटो भर आमी आराधनान करसुया. Mister Bici
शिंजन घेतल्या प्रजांच्या बोलरायाचो मनशापासून मनीस जालो अपूर अंकवार कुशीसो आपल्या मध्ये गोवन गेलो शिंपडावशी मोर सदाचो जिनी शेकी कवार गेलो दाखोर विशी मोताचो निमाण्यात्या जेवणा बारामध्ये बसुनी काय गो पाळून शेळी सेवतोच हाती मुडो घेऊनी आशीर्वाद दिवसो मिशीसा वाटा आपल्याच हातानी सासनिक सत्तो सदा येता उडो मासान बदलता काशीतलो तो द्राक्षारस Krista रगत जांपावता विश्वांकळा नासले बदला भावार्थान मात वीर जाता गा तुझी वेळ मिसळे विशी संसाराचे मोल जाम दिल्या आमोरीत्या रक्ताचो अंगवार कुशीन जन घेतल्या प्रजांच्या वनरायाचो मनशापासून मनीस जालो अपूर अंकवार कुशीसो आपल्या मध्ये घेऊन गेलो शिंपडावशी मोर सदाचो जिनी शेकी कवार गेलो दाखोन विचित्र मोताचो निमाण्यात्या राती जेवणा बारामध्ये बसुनी काय गो पाळून शेळी सेवतोच हाती मुडो घेऊनी आशीर्वाद दिवसो मिशीसा वाटा आपल्याच हातानी सासनिक सत्तो सदा येता उडो मासान बदलता काशीतलो तो द्राक्षारस Krista
दयेकरनं एगडी बसा. मगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यान एवकरिस्त घडलेल्या ह्या दिसाक आमी एवकरिस्तांतल्या सोम्या सांगाता थोडो वेळ खर्च करया. आमी आराधन करया, अर्गां दिवया, ताच्या लागीं आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. ही म्हजी कूड तुमचे हे म्हजे रगात म्हणून आपणाकच उंड्या आनी वायना रुपार दिल्लो सोमी खरोच ह्या एवकारिस्तांतल्या उंड्या रुपार आमचे मदें हजर आसा. आपल्या सांगाता एक घंटोभर जागो रावंक जालें ना गी म्हणून आपोस्तला लागीं विचारलेलो जेजू ताच्या सांगातपणांत थोडो वेळ खर्च करूंक आमकां आपोवणें दिता. त्या देखून आराधनांत हो वेळ आमी करशिया. दयेकन दिमी घालया आनी आमी सुरविदें प्रार्थना म्हणया. हांव मागणें म्हणटना तुमी तेंच मागणें तुमच्या काळजांत तुमचें मन करचें आनी काळजांत हांव मागचें. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं ह्या विशेवाच्या सक्रामेंतांत लिपोवन आसाय. तुका हांव नमस्कार करता. हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव परत्यान तुजेर म्हजो भावार्थ परगटता. म्हज्या परत्या काळजान आनी मनान हांव तुजेर भावार्थ दवरून हो थोडो वेळ तुज्या सांगातांत रावंक आशेता. तुज्या सांगाता रावचें म्हळ्यार म्हजो संतोश. तुज्या सांगातांत रावतना हांव तुजे विशीं चड आनी चड जाणा जाता. तुज्या सांगातांत आसचे वरवीं हांव तुका चड आनी चड लागीं जाता. ह्या वेळार तुजे सांगाता करशिल्लो हो थोडो वेळ आजून तुका लागीं सरूंक म्हाका उपकारून दी. तुज्या सांगातांत हांवें म्हाकाच पळोवंक, म्हज्या जिविताचेर नदर मारूंक, जंय गरज आसा थंय नवेंपण आनी नवी साल आसा करूंक म्हाका कृपा दी. एवकारिस्त घडिल्ल्या आमच्या मोगाळा सोम्या तुका जावं आराधन, तुका जावं अर्गां, तुका जावन होगळाप. तूंच म्हजें जिवीत तुजेर दवरता सर म्हजो बरवसो आनी पातयेणी. मोगाळा सोम्या, आज तुवें तुकाच मोडून म्हाका दिल्लें हें घडीत आचरण करतना, नियाळ करतना आमचे सांगाता तूं राव. आमची जिणी तुज्या हातांत दिता. तुका साक्ष जावची, तुका मानवाची जिणी जियोंक हें आराधन आमकां उपकाराक पडोवन दी. आमचे संगी राव सोम्या. आतां सांज जावन आयली आनी आमकां तुजी गरज आसा. एमावसाच्या शिसांनी सांगिल्ल्या प्रकार तेंच आमी मागता. आमचे संगी राव सोम्या. दयेकन बसा. आमी एक गीत गावया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो इश्ट. तू म्हजो
जिविता तुझे रूप पळेव सोता सगळे सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हावासा हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या मकार आमी आसांव आमचो सोमी आपणाकच खाली करून आमकां उंड्या रुपार समर्पिल्लो आमचे खातीर जीव दिल्लो सोमी ह्या विशेवाच्या आल्तारीर आसा आनी ताचे मुखार आमी आसांव आमचें आराधन मुखारशी या ताका आमी आराधन करया हांव उलो दितां उलो म्हणटा तवळ तुमची जाप आराधन तुका सोम्या जेजू म्हणया आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या सडवणदारा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या मेस्त्री आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या जिवा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या सुखा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या मेसिया आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या इश्टा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या बरवशा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या दैरा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या सर्वा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू जीवन देवाच्या पुता आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू मनशा पुता आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू महोन्नताच्या पुता आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू दाविदाच्या पुता आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू नजरेना आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू वाट सत आणि जिविता आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू सर्गा संसाराच्या राया आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू पास्काचे शेळये आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू दुर्लभ सैर्या आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू खत नातलेले शेळये आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू अल्फा आणि ओमेगा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू सर्गींच्या उंड्या आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू सर्गींच्या दारा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू सर्गाचे सावये आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू जिविताचे जरी आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू दैविक वैजा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू अमर जिविता आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू सर्गी राया आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू देव कुवारा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू शांती सागरा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू बोक्साण्याच्या देवा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू मनशाकुळाच्या तारोका आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू संसाराचे बाचावे आराधन तुका सोम्या जेजू मोगळा सोम्या तुवें निमाणे जेवणार नवो उपादेश दिलोय हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय तुवें सोम्या आमचो मोग केलाय कुर्साच्या मरणा पर्यंत संपूर्ण रितीन
तुवें आमकां तुजो मोग दाखोवन दिलाय. कुर्साच्या मरणा पर्यंत आमचो मोग केलाय. ओ मोग तुकाच उंड्या रुपार सामारपण आमकां दाखोवन दिलाय. ह्या एवकारिस्ताच्या उंड्या रुपार आमच्या ह्या विशेवाच्या आल्तारीर खरच हजार आसून आमकां तुवें सर्गीचें खाण फावो केलाय. ह्या मुखांतर आमचें आत्मीक पोशण तूं करताय. आमचे थंय तूं एकवटताय आनी आमकां नवें जिवीत दिताय. आनी तुका सेवलेल्या मुखांतर शेगुणी कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां प्रेरण दिताय. मोगळा सुम्या आमचें जिवीत तुज्या हातांत आमी सोडटा. तुज्या जिविता परी जियोंक आमकां आदार दी. तितलेंच न्ही आसता ह्या एवकारिस्ताक लागून आमकां सासणाच्या जिविताक उठयताय आनी सासणाच्या मरणांतले निवारताय. देखून आमी तुका अर्गां दिता आनी आमी तुजो मोग करता. मौनपणी आमी सुम्याक थोडो वेळ आराधन करया. सुम्यान ह्या एवकारिस्ताच्या साक्रामेंता मुखांतर आमचो मोग केला. सदांच ताचो मोग आमकां दिला आनी आमी ताचो पाटी मोग करी जाय. सुम्याच्या मोगाक पाटी आमी मोग करी जाय. आमी ताचो मोग करूंक आशेता म्हणून आतां एक भजन आमी गावया. दुःखाच्या कोंडांत संसार बुडून गेला. सुखाच्या रसाक तुझ्या भोव आशिला. दुःखाच्या कोंडांत संसार बुडून गेला. सुखाच्या रसाक तुझ्या भोव आशिला. तुझो मोग करूंक सुम्या जेजू हांव आशिता. तुझो मोग करूंक सुम्या जेजू हांव आशिता. तुझे बिन कितेंच रूंक सकाना. तुझे शिवाय कोण सदार म्हाका ना. तुझे बिन कितेंच रूंक सकाना. तुझे शिवाय कोण सदार म्हाका ना. तुझो मोग करूंक सुम्या जेजू हांव आशिता. 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 तुझो मोग करूंक सुम्या
सुम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां. आत्मीक बरेंपण, लौकीक बरेंपण, सुम्यान केल्लें सर बरेंपण वळखून थोडो वेळ आमी ताका अर्गां दिवच्यांत कर्स करया. सुम्यांक थंय आमी उपकारी म्हूण दाखोवया. ताच्या सर उपकारांक आमी काळजांतावन अर्गां दिवया. तुमची जाप. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. एवकरिस्तांत तुज्या खऱ्या हजरपणा पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. खरो देव जावन उंड्या रुपार रावरले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. जिवीत दिवच्या सर्गींच्या उंड्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. एवकरिस्तांत तुजेंच मांस आनी रगत आमचे आत्म्याचें खाण जावन दिलेले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दरिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. जिवन भरच्या तुज्या दैवीक उतरा पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. तुज्या पवित्र सभेच्या देण्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. तुज्या साक्रामेंतांनी आमकां मेळच्या कृपे देण्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. पवित्र आत्म्याच्या 12 फळां पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. पवित्र आत्म्यान आमकां दृढ करच्या क्रिस्माच्या संस्कारा पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. पवित्र स्नानान आमकां सर्वांक पवित्र आत्म्यान मागलेले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां बळवंत केल्ले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजा दीनवाशी मोर मुझे उपकार तुजो बावड भला पडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजा. पातका विरोध झुजोंक पवित्र आत्म्या सांगात आमकां दिल्ले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. प्रायजिताच्या साक्रामेंता मुखांतर आमची पातकां बक्षिल्ले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. त्या येवकारिस्तांत उंड्या रुपार आमच्या काळजांत आयिल्ले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. पवित्र आत्म्यान आमकां दैरादीक केल्ले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरें विंचूंक आनी वायट सांडूंक आमकां कुमो केल्ले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. दैवीक सतां आनी मावल्यां जिणेंत रुतां करूंक पवित्र आत्म्याचें प्रेरान आमकां दाय केल्ले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. मोगा एकवटान जियोंक फावो केल्ले पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. उपकारी काळजान दिनवाशी मौनान सोम्या कर्गां दिव्या. देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वरत्या उपकार ताचो बाबुड्या. आमकां मेळिल्लें संवसारी बरेंपण ह्या कुडीचें बरेंपण आमी आतां मती काडया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हांगासर तुमकांय आमी अवकाश दिता. तुमी तुमकां मेळिल्लें बरेंपण व्हडल्यान एक वाक्यांत सांगूंक प्रयत्न करचें आनी ताका आमी आमची जाप दिवन हें अर्गां दिवचें मुखार सरता.
अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू हे फिरगस कुटाम आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमकां भावार्थाचे देणे दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमकां भावार्थ फावो केल्ल्या मालगाड्यां खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू सर परिक्षांनी आमचो भावार्थ परिक्षा थंयसर भावार्थांत आमी उत्तीर्ण जायशें केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमच्या मालगाड्यांक भावार्थांत थीर रावंक सादी केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू सगळ्या काळजान सुम्या तुका नावाडता सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमकां समेस्तांक बरी कुटुंबां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायस्तां खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या आमच्या जेजू कुटुंबांत आसल्या वडिलां खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमकां गरज आसची कुडीची मोतीची सवकासाई फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू तुमी मुखार शिया अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू 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 आमच्या कुटुंबांतल्या युवजनां खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यां खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक शिकचें भाग फाव केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमच्या गांवांत शांती समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमकां खाण जेवण नेसाण पांघरूंक आनी बिडार फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजां हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू काळजां व्हडले उपकार म्हणून आमी अर्गां मुखार शिया तुजी सेवा करूंक आमकां बी धेडे आनी तुवें नेटेक लायन देखून अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू तुजे सेवे खातीर आमी वावरतना तूं आमकां सदांच बरो गवळी जावन राखताय आनी सांबाळताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू तुजे सेवेंत तुवें आमकां लाभयलेल्या सर ददोसकाये आनी तृप्ते पासत अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अवचित अवघडांतले नाफावो मरणांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू पवित्र एकरिस्ताद्वारे आमच्या किरकोळ काळजांनी तूं येताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू प्राजिताच्या संस्काराद्वारे
आमकां तुजे ते पाटी येवंक तवळ तवळ अवकाश करून दिताय देखून अर्गानी उपलब्ध तुका सोम्या जेजू आमच्या जिविताचे कश्ट धैर्यान फुड करूंक आमकां आदार दिताय देखून अर्गानी उपलब्ध तुका सोम्या जेजू आमच्या फिरगजीच्या विगार बापाक आनी वस्ते याजका पासत अर्गानी उपलब्ध तुका सोम्या जेजू तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गा दिता हांव दर्या जीवन मोचे भेटयता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गा दिता हांव दर्या जीवन मोचे भेटयता. थोडो वेळ मौनपणी आमकां सोम्यान केल्ले सगळें बरेंपण मती काडया. जावंक बरो आत्मीक बरेंपण जावंक बरो लौकीक बरेंपण जायतें बरेंपण आमच्यान मेजूंक जावचें ना. तितलें बरेंपण सोम्यांतून आमकां लाभता. आज आमी जिवंत आसून हांगासर आयलां जाल्यार सोम्यान केल्लें सगळें बरेंपणच ताका कारण असलें सगळें बरेंपण मती काडया. आमकां आमच्या मोगाच्या मनशांक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सोम्यान केल्लें सगळें बरेंपण खंयसर ताका अर्गां दिवंक दिनात त्या समेस्तांच्या तर्फेन आमी ताका मौनपणी थोडो वेळ अर्गां दिवया. सोम्यान केल्ल्या सर्व आमकां उडास आसल्या आनी उडास नातल्या सर्व उपकारां खातीर आमी ताका एक गीत गावन अर्गां दिवया. उबे रावया. अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्या त्या सर्व उपकारां व्हडा संतोशान भक्तीत माना हर्षिता तुजें नांव. परत्यान म्हणया. अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्या त्या सर्व उपकारां व्हडा संतोशान भक्ती मानान हर्षिता तुजें नांव. मागता सोम्या आसा जामोन पवित्र तुजें नांव. अत्या सदा धन्या मोचारा सर्ग सापाका पाव. अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्या त्या सर्व उपकारां व्हडा संतोशान भक्तीत मानान हर्षिता तुजें नांव. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. जुवांच्या वांजेलांतलें वासापूस जुवांचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 53 तान 58. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशापुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसूं ना.
जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हज्या रगात पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवान बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांतान देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही ते मौन पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. दायकन बसा. ह्या देवाच्या उतराक आमची प्रतिक्रिया जावन आमी गीत गावया. सुमया तुजें उतर कंत्राच्या बुकांनी आसा V5 V5. रिपीट करूया. सुम्या तुझें उतर दीपो मुझे जिनिये अंगाराचे वाटे मेटा मुझा आदा. देवासो आमकां तुवें कळीत केलो. उलय सोम्या उलय आदा उतर तुजें हांव आयकता. उलय सोम्या उलय आदा उतर तुजें हांव आयकता. सोम्या तुझें उतर दीपो मुझे जिनिये अंगाराचे वाटे मेटा मुझा आदा. रिपीट करूया. सुम्या तुझें उतर दीपो मुझे जिनिये अंगाराचे वाटे मेटा मुझा आदा. दिता वाट सुटलेल्याक वाट दाखयता. कश्टांतल्याक विशीव दिता निरासल्याक चेतन दिता. उतर तुझें जिवीत
सौम्या फुलयाता पुनर तुझे आयकता सौम्या तुझे उदर दिवो मुझे चिनिये अंगाराचे वाडे मेटा मुझा आधार सौम्या तुझे उदर दिवो मुझे चिनिये अंगाराचे वाटे मेटा मुझा आधार सोम्याचें उतार आमच्या मेटान दिवो आमकां वाट दाखयता आमकां चेतन दिता तीं उतरां ह्या वांजेलांतल्यान आमी आयकलीं आनी थंयसर सोम्यान आमकां सांगलें सत सावन तुमकां सांगता तुमी मनशापुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचे रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना आमकां जिवीत दिवचें सोम्याचें मांस आनी रगत जावन आसा एवकारिस्ताचो उंडो हें आमकां हरी एक पोटी सोमी दिता हांगासर एवकारिस्त भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार आमकां ताच्या सर्गीच्या जेवणाक तो आपयता आनी त्या ताच्या जेवणांत भागीदार जावन ताचोच जीव आमचे थंय वाळासो करता तितलें मात न्हय सासणाच्या जिविताक उठून चिंतसलें हें सर्गीचें जेवण ताणें सांगलें आसा जो कोण हें मांस घेता आनी ताजें रगत पियेता म्हजे वरवीं तो जियेतलो सासणाक तो जियेतलो अशें म्हणून सांगलें आसा असलें एक विशिश्ट जेवण सर्गीचें जेवण एवकारिस्ता मुखांतर सोमी आमकां फावो करता आनी आज एवकारिस्त घडल्लें हें घडीत हो साक्रामेंत घडलो दीस आमी नियाळटना आचरण करतना आमी ह्या करेजमाच्या आखरे पावल्या आनी ह्या 3 दिसांनी सोम्याची भोव प्रमुख गडितां आचरण करता ह्या सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या आमी उर्बेन तुज्या एवकारिस्तांत भाग घेवंक आमकां शिकय सर आळसाय सर्व काम सर राटवळी देगे दवरून हरी एक आयतारा आमकां उर्बेन ह्या एवकारिस्तांत वांटेली जावंक आपूण हाड हांगासर तुका मेळोवंक आमची जिणी तुज्या हातांत दिवंक आनी तुजे तावन आशिर्वादाची जरी आमी आमच्या घरा आमच्या कुटुंबाक व्हरूंक आमकां तुजो आदार दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया आतां आमी आमच्या सर गरजां खातीर मागया आमी ह्या संवसारांत जियेतना सोम्याचो भावार्थ जियेतना साबार परिक्षा आमच्या भावार्थाची पारखवणी सकट चलता आनी आमकां थोडे फावटी निराशा भोगता सोम्यान आमकां सांडून घालां म्हणल्यार बरी भोगता आनी ह्या वेळार आमकां सोम्याचो आदार गरज आसा ह्या सर गरजां खातीर आमी आतां मागया तुमची जाप आमचे संगता राव सोम्या म्हणया आमचे संगता राव सोम्या पिडेंत आसतना आमचे संगाता राव सोम्या अनवराक सांपाडतना आमचे संगता राव सोम्या आमी एकसुरी जातना आमचे संगता राव सोम्या आमी निराश जातना आमचे संगता राव सोम्या आमच्या भावार्थांत दंडळतना आमचे संगता राव सोम्या आमकां दूख सोसूंक मेळटना आमचे संगता राव सोम्या आमी कश्टांक सांपाडतना आमचे संगता राव सोम्या आमी समस्यांक बली जातना आमचे संगता
राव सोम्या आमच्या जिनियेंत सलवातना आमचे संगता राव सोम्या आमी रिणांत बुडतना आमचे संगता राव सोम्या आर्थीक समस्येंत दसतना आमचे संगता राव सोम्या कुटुंबांत शांती समाधान नाश जातना आमचे संगता राव सोम्या आमचे विशीं अपप्रचार चलतना आमचे संगता राव सोम्या वायट आयकूंक मेळटना आमचे संगता राव सोम्या हेरांच्या दुरसाण्यांक टिकांक उंडी जातना आमचे संगता राव सोम्या आमी पातकांत सांपडतना आमचे संगता राव सोम्या आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक कश्ट भोगतना आमचे संगता राव सोम्या आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमकां सांडतना आमचे संगता राव सोम्या उतर प्रायक लागून कोणशाक पडतना आमचे संगता राव सोम्या हेरांक आमी वजें जातना आमचे संगता राव सोम्या वायट सवयांक सांपाडतना आमचे संगता राव सोम्या एक घडी मावणपणी आमचे कश्ट सकड सोम्यांक सांगया आमचो सोमी आमचे सकड जिवीत आयकोनचो आमकां समजूचो एकलो मात्र आमचो इश्ट आमचो भाव सक्का आमची जिणेंत उक्ती करया सकड आमचे समस्ये कश्ट बेजाराय निराशा देदेस आनी देदेसपर आमची गडितां हे सकड ताका सांगया आमच्या सांगात राव सोम्या आमच्या मतीक शांती दी आमकां तूंच चलोवन व्हर तूंच राखून व्हर म्हणून मावणपणी थोडो वेळ मागया सांगात आस कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा आमचे भोंवतणी आसच्या आमच्या मोगाच्या मनशांची आमच्या कुटुंबादारांची गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्यांची कोणें आमच्या लागीं मागोवंक प्रत्येक जावन उलो दिला त्या समेस्तांची समेस्तां खातीर मावणपणी त्याच आमच्या भावा आमच्या इश्टा जेजू लागीं मागया सोम्या तांच्या जिणेंत तूं प्रवेश जा तांकां बरवसो दी तांकां सांडी नाका नवो बरवसो दी आनी तुजी शांती तांकां लाभय अशें म्हणून मागया सोम्याक आमी आमकां समर्पिया दयकंदी बेगल्या आनी आमकांच ह्या आमच्या एवकारिस्त घडिल्ल्या आमच्या सोम्याक ताच्या भोव पवित्र काळजाक आमचें आमी समर्पण करया हांव मागणें म्हणटना तुमी तेंच मागणें काळजांत हांव न्हू मावणपणी म्हणचें ए भोव दुर्लभ जेजू मनशा कुळाच्या तारोका दिश्ट घाल आमचेर तुज्या ह्या विशेवाच्या आल्तारी मुखार भोव कालतेपणान सरपडून आसल्यांचेर आमी मोगाळा सोम्या तुजी जावन आसाव तुजी जावंक आमी खुशी व्हरता पूण आनीकी थेर एकवटान तुका मेळचे खातीर आपले आज आमी हर एकलो तुज्या भोव पवित्र काळजाक कुशेन समर्पिता वय साबार जाण तुका कितेंच वळखूंक नात साबार जाणांनी तुज्या उपादिसांची बेपरवा केल्या तुका इन्कार केला तांचे समेज तांची हे भोव काकुळदार जेजू काकुळत कर आनी तांकां समेज तांक तुज्या पवित्र काळजा थंय व्हड
ये सम्या राय तुझा न्हयस तुका सोडून वचोंक नातल्या भावार्थ्यांचो मात्र पूण तुका सांडून गेल्ल्या वेंचीक भुरग्यांचो सयत आनी निरादारान आनी भुक्यान मरण अशें तुर्तान बापाच्या घरा पाटी अशें कर राय तूं जा आड आलोचनांनी फटवण पडलेल्यांचो आनी तंडान वेंगड सरल्यांचो आनी तांकां स्वताच्या बंदराक आनी भावार्थाच्या एकवटाक पाटी आपय अशें वेगीं एक हिंड आनी एक गवळी जावं दी मोगळा जेजो राय तुझा अनबार्थपणाच्या काळ लोकांत आनीकय आसल्या समेस्तांचो आनी तांकां तुज्या उजवाडांत आनी राजांत हाडूंक इन्कार करिनाका शेकी आदी विस्नार परजा जावन आसलेल्या इस्रायल कुळयेच्या भुरग्यांचेरय तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल तुजे तें रगत तांचेरय सडवणेची आनी जिविताची जर जावन देंवोन दी हे सुम्या जेजू तुज्या पवित्र सभेक थेर सुटका आनी राख थेर सुटका दी आनी राख तिका वायटांतले दी समाधान सर लोकां मदें आनी संवसाराच्या पोंतांतल्यान पोंत पर्यंत एकच ताळो गरजसो कर आमची सडवण केल्ल्या देवकाळजाक जावं हगळाप जावं ताका मान आनी आनंद सदां घाल तुका समर्पीत हांव सम्या सर आमची कुटुंबां आमच्या कुटुंबांची सर सांदे पिडेस्तां भुरगीं युवजनां वडिलां प्रायस्तां सगळ्यांक तुका समर्पीत हांव आमच्या सांगाता तूं राव सम्या तुज्या आशिर्वादांनी भर सदांच तुज्या मोगान चलोवंक तुका विश्वासी रावंक तुका साक्षी जावन जियोंक आमकां शिकय तुजेर तुजे आशिर्वाद आमचे समेस्तांचेर पडोवन दी आज ह्या आराधनाक आयिल्ल्यांचेर आनी घरांनी आसल्या आमच्या समेस्त भाव भयणींचेर आनी कोणें आमकां मागोवंक विचारलां त्या समेस्तांचेर समेस्तांच्या काळजांत तूं राव सम्या तांच्या जिणेंत बरोसो दी सर काळोख निराशा पयस कर आनी तुज्या आशिर्वादांनी बर निमाणें गीत गावया उबे रावया जिणेच्या कश्टा वेळा उबे रावया दोळ्यांनी पडटा तुका दुखांनी सुख सोडलो तोच तुझा माळटा सदा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पंत पर्याय लागीस हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पंत पर्याय लागीस हांव तुज्या इतल्यार आमचें परगट आराधन आखेर जाता कोणाक वैयक्तीक रितीन आराधन करूंक जाय आनी थोडो वेळ हांगासर रावन मौनपणी आराधन करीत उरलेली आमी आमच्या घरा वेचे